मोपा विमानतळा खातीर चांदेल वाठारांतली जागा दिवपाक वारखण पंचायती पत्रकार परिशदेंत विरोध केला। मोपा विमानतळाचेर 500 लोकांक रोजगार दिवपाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगिल्ले। हे विमानतळ प्राधिकरण अधिकारी सुरेश शानभोग आणि GMR कंपनीचे अधिकारी RV शेषान चुकीची माहिती मुख्यमंत्र्यांक दिला असो आरोप पंचायतीच्या वांगड्यांनी केला। कंत्राटी पद्दतीन पेडणे वाठारांतल्या नागरिकांक रोजगार दिला, ते खातीर तांकां कायम स्वरुपी रोजगार दिवपाची मागणी वारखण पंचायतीच्या वांगड्यांनी केल्या। ज्यांच्याने आमचे हे सगळे डोंगर सांबाळला, जर तो डोंगर जर फरटाचो आसलो तर थंय सुद्दां आमचो मूलभूत अधिकार आसा। म्हणून आमच्या सगळ्यात माझी मागणी आसा की तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या ह्या लोकांक सुद्दां घेवन तेजे सत्य सांगून तेंच्यांनी फुडें तो हे करचो, तेचेर आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना। पण आयज तेंचो जो फ्रॉड केल्लो आसा, तेंच्यांनी जी आमच्या पंचायतीची 2016तली जी कोटी NOC लायिल्ली आसा, ताका लागून हांवें ह्या प्रसार माध्यमांतसून सांगूंक सोदता ते मुख्यमंत्र्याकूय तेंच्यांनी हेचेर मातसो चवकशी करची आनी सत्य कितें त्या लोकांक हाडून दिवचें। पूण हो विशय आमी केला न्हू, काल आमदारा कडेन केला आमी हो विशय आमी की बाबा हे ताणें लिस्ट धाडला पळय, काल व्हायरल करता लिस्ट पळय, हेतूनच्यान GMR कंपनी कामाक कोण आसा पळय, तो कांयच थंय थाय ना, ठाव ठिकाणो ना। कित्याक मेन कंपनी GMR न्हू, प्रायमरी कंपनी GMR आसल्या कारणान त्याचो कांय डाटा आमचे कडेन ना, थंय कामाक कोण आसा, खंयचो कोण आहा तो। दोनूय विशय म्हळ्यार आमच्या आमदारा कडेन केला, दोनूय विशया बद्दल। आनी आमदारा कितें ताकाय डिटेलान हितून खबर नासली, ताणें सांगलां म्हाका की आपण मुख्यमंत्री उलोवन ह्या दोनूय विशयाचेर फुडें आपण लोकां मदीं कितें प्रश्न घालतलो म्हणून।